नमस्कार. आज आम्ही हा कलांगूट खोपरावाडा हांगासर आणि थेट माझ्या फाटल्यान एक बिल्डिंगेचें काम चालू जी इमारत जी हांगासर जे काम चालू आहा तेच्या कुशीक एक खंय तरी बॅनियन ट्री जे आसले जे वडाचे झाड आसले त्या वडाच्या झाडाचे खंय तरी आयज डिव्हलपमेंटाच्या नांवान खंय तरी कत्ल जाल्ले आसा. थेट माझ्या फाटल्यान पळोवं शकता तुमी हांगासर केद्दे व्हडले हे वडाचे झाड जे आसा. जेन्ना आमी हांगासर जे रेजिडेंट हांगासरले आसा कलांगूटचे रहिवासी त्यांच्या कडल्यान जेन्ना आमी जाणून घेतले तेन्ना अशी माहिती मेवली आमकां की हे बॅनियन ट्री जे झाड आसा ते कमीत कमी 200-250 वर्सां पयलींचे झाड आसा आनी पर्यावरणाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना पळयत जाल्यार खंय तरी हांगासर डिव्हलपमेंटाच्या नांवान झाडाची कत्ल जाता. परत एकदा पर्यावरणाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना हांगासर जे हे झाड 200 वर्सां पयलींचे आसा ते खंय तरी पशु पक्षी हेंचो आधार जो आसलो तो खंय तरी त्यांच्या माथ्या वयलो जो आधार आसा तो हांगासर आधार त्यांचो खंय तरी नश्ट जाल्लो आसा. कितली वर्सां हांगासर जे हे झाड हांगासर आसले ते जे पशु पक्षी हांगासर ह्या झाडाचेर बसताले आनी आपलो सहारो म्हणून एक आसलो ते आयज त्यांचो सहारो खंय तरी ना जाल्लो आसा. जेन्ना ही माहिती आमच्या कलंगूटचे आमदार श्री मायकल लुबोक कोली तेन्ना तेंच्यांनी आयज इन्स्पेक्शन आयज हांगासर दवरलेलें आसा. जे हांगासर डेव्हलपमेंटाच्या नांवान जे हांगासर बॅनियन ट्री इतले वर्सां 2 वर्सां पयलींचे जे हांगासर रेजिडेंट ते म्हणटात की हेची कत्ल जाल्ली आसा आनी एनवायरमेंट म्हणटा आमी खंय तरी झाडां लावप म्हणटा सरकारूय म्हणटा खंय तरी एक झाड लायले कातरता जाल्यार तेच्या बदली खंय तरी 100 झाडां लावपाचीं आनी हांगासर अशे तरेन जर तेची कत्ल जाता आनी आयज तुमी स्वता आमदार आसून हांगा इन्स्पेक्शनाक येयलेले कितें म्हणूंक शकता? एक्सकवेशन करून ती उडयल्ली आहा बॅनियन ट्री गिव्स ऑक्सिजन टू द एंटायर वॉर्ड ओवर हियर आनी सगळे लोक हिंगासर ह्या बॅनियन ट्रीच्या पोंदाक घेवन खुबशे हिंगा वाड्या वयले लोक बसताले आनी हे लायसन पासून जे दिल्ले आहा हे आतांचे बॉडीन दिवंक ना आनी पयलेच्याय बॉडीन दिवंक ना. जेन्ना हो एडमिनिस्ट्रेटर रूल येयलो तेन्ना हें लायसन दिलां. तुमी डेट पळय आनी चॅक कर आनी म्हाजे हिसपान तेका इमिडिएटली स्टॉप वर्क ऑर्डर इश्यू करपाची गरज आहा पंचायतीन आनी एक लेटरूय धाडपाची गरज आहा टू टावन प्लॅनिंग टू रिवोक हीज लायसन. And there are lot of illegalities which we can see on the ground over here. He has not left proper setback. आणि जो एक्सकवेट करीत गेला तो ते मुद्दम सारको टॅक्टफुली आणि इंटेन्शनली तेणे ही बॅनियन ट्री खोरपून म्हणजे माती खोरपून देंवयल्ली आहा. देर आर व्हिडिओ रिकॉर्डिंग्स टू दॅट इफेक्ट. फोटोग्राफ्स आहा जी बॅनियन ट्री वयर आहा ते सायडीन ते प्रॉपर्टीन ती सारको सायडीक वचून तो एक्सकवेट करता आनी ती एक्सकवेट करून ती बॅनियन ट्री ते उडयता सारकी आहा. लोकांक कांयच खबर ना की सकला JCB चालू आसली म्हणून आनी हेंच्यांनी JCB घालून माती काडून ती उडयली आहा. परतून ही बॅनियन ट्री ट्रीम करून उबी करपाक प्रयत्न म्हाजो फूल सपोर्ट आहा पंचायतीन आनी आमचो सपनेश हिंगा आहा तेणे फुडाकार घेवचो. पंचायतीन एक रेजोल्युशन घेवचें एक गांवच्या लोकां खातीर आमी ही परत उबी करपाक रेडी आहा म्हणून म्हाका माय फूल सपोर्ट इज देर. वी वील कम पर्सनली स्टँड ओवर हियर, ब्रिंग पुलीस प्रोटेक्शन, मेक अ लेटर टू फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड सी दॅट दीस बॅनियन ट्री कम्स बॅक अगेन टू लायफ. बट तेका पॅड सारकें बांदचें पडटलें सारकें कॉन्क्रिटान पयलीं आनी मागीर तेणी सिस्टमॅटिकली उडयला कित्याक तांकां बेजमेंट बांदूंक जाय. दे हॅव नॉट टेकन एनी परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट. ती मागीर तेणी केस केल्या एकामेकाचेर आनी एक कॉम्प्रोमायज डिग्री म्हणून कितें तरी ऑर्डर घेतल्या डेप्युटी कलेक्टराची. हे सगळी फुटींगपणां आनी हो फुटींगपणाचे हितून हेंचे बेज हे फावंडेशनूच जे आहे फुटींगपणाचें आहा ते खातीर हेचेर स्टॉप वर्क ऑर्डर येवपाची गरज आहा. सगळी जमिल्ली आसा. आमचो जो बोर्ड आसा 200 वर्सां पयलींचो जो अखिल गुप्ता ह्या बिल्डरान आपले प्रॉपर्टीन तो एक्सकवेट करून उडयल्लो आसा. जेन्ना तो बांदतालो हांगासर ताणें चारी सरावंडींग आपले क्लोज केल्ले नेट लावन तर लोकांक दिश्टी पडलें ना ते एक्चुली भितर कितें जाता पळय ते कितले होल तो गेला पळय तो आपले बेजमेंट बांदपाक. तशेंच आयज आमचे कलांगूटचे आमदार हांगा आयिल्ले आसा आनी तांच्यांनी एश्युरन्स दिला आनी तांच्यांनी आमकां आपलो फूल सपोर्ट सांगला की हो बॅनियन ट्री आमचो वड आहा तो परत जो अनरूट केल्लो आसा ताका रिस्टोर करतले म्हणून आनी आमकां पूर्ण खात्री आसा
हे जे वेदर व्हडले झाड वड तो झाड तेणें डेफिनेटली ते आपल्या कंप्लेनंटान ते फोटोज लायिल्ले आसतले खंयचें झाड पळय ते खंय ना खंय हे डेप्युटी कलेक्टरूय एक रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज आसा तांच्यांनी पयलीं येवन पळोवंकचें आशिल्लें की बाबा तेणी स्पेस सोडला का ना पळय तो इनफॅक्ट जेन्ना ही नेक्स्ट पयलींची बिल्डींग जाताली तो ताणें पयलीं झाडाक हातूच लावनाशिल्लो आमी पळयता जसो जसो तो लेवल वयर वचत लागलो फर्स्ट फ्लोर जालो सेकंड ताणें आपल्या वाटेंतली जी सगळी तेजे ब्रांचीस आशिल्ले पळय ताणें ते हें केलें ट्रीम केलें तेन्नाच खंय तरी अथॉरिटीन दाखोवंक जाय आशिल्लें की वॉट एवर दे आर डुईंग इज रॉंग आनी हे खंय ना खंय आमकां सगल्यांक मार बसतलो आनी वोड म्हणटा पळय ताका आमी पुजता आनी जरी तर अखिल गुप्ता खंयच ना खंय आपल्या धर्माची एक भितर मना पासूनसून आसा जाल्यार तो आमकां हेल्प करतलो परत अप्रूड आनी तो तर ह्या हातून ना ताचें तर इंटेंशन नासलें वोड उडोवपाचें जाल्यार तो आमकां परत हेका रिस्टोर करपाक ताणें हेल्प करचें पयल्या डेव्हलपमेंटाच्या नांवान खंय तरी जे इतली वर्सांचे जे बॅनियन ट्री जे आसले ते हांगासर तेजी कत्ल जाल्ली आसा कितें म्हणूंक सोदता तुमी आतां पळय हे झाड आसले कितकेशेच वर्साचें झाड आनी वडाचें झाड खुबशे आमचे हिंदू भाव एका मानतात आनी हांगासर ती वटाची पुनावय करताले पूण आतां ह्या बिल्डरान ज्या हिशपान ह्या झाडाचो कत्ल केला जशें तुमी म्हटलें की सारकें तेणी सिस्टमॅटिकली ते पयलीं एक्सकवेट केला हेची माती आनी मागीर थोडी थोडी मुळां आसली ती कातरून उडयला आनी नॅचरली तो ऑटोमॅटीक बिकॉज ऑफ नो प्रॉपर फावंडेशन तो एके सायडीक टिल्ट जावन पडलेलो आसा आतां ह्या बिल्डरान दोन बिल्डर आहा हांगासर तुमी पळोवंक शकता ते सायडीक एक बिल्डींग येता आनी हे सायडीक एक बिल्डींग येता सो दोगांयनी हे मेळोन एकामेकाचे अंडरस्टँडिंगान करून घेतला ताकी तेंची जी बिल्डींग आहा ती जावची न्हू पूण आमी आतां जाय ते लॉ जावं नेसेसरी एक्शन घेतले सो दॅट this proper action will be taken against the person who has done this.